आतां गाडी कोणाली आयली आमगे भुरगीं शाळेंत वता ती कितें करता वता आनी पायपा धरून रावतात तरी आमी म्हणटा ते खांब्याक घेवन रावा तांकां खांब्यार रायले शिवाय जावपा ना कित्याक तो खांब्याक धरून रावलो जाल्यार तो भंयना पळय पायप तो केन्नाय मोडपाक तें करचें आनी गव्हर्मेंटान तेजेर मातशें लक्ष घालचें। आतां पळया तुमी अशें हांगा लोकांक उबी रावपा लागून हें एक रेलिंग घातलें त्या रेलिंग सगळी कळमेन गेला पुराय सबंद कळमेला जायते पर्यटक येता फॉरेनर येता हें पळयता हांगासर बरी सीन मेळटा ती पळोवपाक उबी रावता हांगासर कोणूय ट्रेजिडी जावचे पयलीं तुमी ताबडतोब हाजेर एक्शन घेवचें। 23 वर्सांत ह्या पुलाक जे फ्रिक्वेंटली ताका मरीन पेंटान तें पेंटींग करपाचें तें काम जालें ना तें गेल्ल्या 6 वर्सांक जालां ते सकयल तर पळयल्यार कळटात आनी ती बेरिंगां ग्रीस नाशिल्ल्यान घट जाल्ली घट ती फ्री करून परत तांकां ग्रीस घालून ती परती रिएक्टिवेट करता जाय तर पूल 1-2 दीस बंद दवरचो पडटालो तेन्ना आनी बंद दवरून तें काम करपाक जाय आशिल्लें आनी त्या वेळार तांणी तें बंद केलें की आमकां खबर ना आनी बेरिंगाक ग्रीसिंग केलें आनी बेरिंग फ्री केली हे PWD त्या वेळार इंजिनियराक खबर आनी सरकाराक खबर पूण म्हाका धोको असो आसा की ताणें बेरिंगां रिप्लेस केली ना ही 4 बेरिंगां आतां फ्री हें हॅमर करून ती फ्री करपा जाय आनी हो जावन आसा काणकोणचो लोखणी पूल हो लोखणी पूल गेली 23 वर्सां पयलीं बांदलेलो गेले 7 वर्सां पयलीं हांगा एक तरणाटो गाडी सायडी येयली म्हूण सायडी गेला आनी ते रेलिंगा वयल्यान सकयल पडलेलो स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर।